हाय, म्हजें नांव स्वप्नील असनोडकर. ह्या वर्सा अंडर-19 झोनल कॅम्पाक म्हाजी निवड जाल्ली आसा एज अ बॅटींग कोच, एंड इट विल बी हेल्ड एट राजकोट. सो म्हाका खूब खोशी जाता जेन्ना म्हाका कॉल येयलो की असो अपॉयंटमेंट जाला एज अ बॅटींग कोच. आय वॉज व्हेरी हॅपी. लास्ट इयर हांव अंडर-16 बॅटींग कोच आसलो ZCA. ते ओरिसाक जाल्लो 1 म्हयन्याचो कॅम्प. सो ह्या वर्सा अंडर-19 मेळ्ळ्या कारणान म्हाका अशें खूब खोस जाता, कारण अंडर-19 एक अशें इम्पॉर्टंट लेवल आसा जितून फ्युचर सुपरस्टार्स ऑर फ्युचर स्टार्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट डेवलप जाता, आनी तेंच्या बरोबर काम करपाक म्हाका ही संद मेळटली. त्या खातीर हांव खूब खोशी आसा. आनी म्हाजे जे एक्सपिरियन्स आसा एज अ प्लेयर जावं एज अ कोच, सो हांव ते प्लेयरा बरोबर शेअर करतलो. आनी हांव डेफिनेटली म्हाजे पर्यंत जे कितें बेस्ट पॉसिबल आसा ते हांव तांकां दितलो. आनी हो कॅम्प म्हाका अशें दिसता की हो कॅम्प बरो जातलो, कारण भुरगे खूब टॅलंटेड आसतले, तेंचे खूब प्रश्न आसतले, आनी म्हाजे एक्सपिरियन्स मेळून हांव ते सोडपाक ट्राय करता आनी तांकां जाता तितले बरें डेवलप करून ह्या कॅम्पा नंतर घडोवपाचो प्रयत्न करतलो. म्हाजे मना पासून थँक्यू हांव म्हणटा BCCI, NCA आनी गोवा क्रिकेट असोसिएशन, कारण म्हाका सदांच पाठिंबो मेळ्ळा आनी हे फुडें मेळटलो अशी आशा करता. थँक्यू सो मच.